काणकोण म्हालात किडनीचे दुयेंस आशिल्ल्यांचो आंकडो चड आसा। ताची कारणां सोदून काडपाची गरज आसा म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रश्न मांडलो। किडनीचे दुयेंस कित्याक वाडटा हाचे फाटलें कारण सोदपा खातीर जपानाचो मॉडेल वापरचो म्हूण विजयाची मागणी। काणकोणचें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना डेटा असो दाखयता की 442 काणकोणकारां मदीं एक मनशाक किडनीचो प्रॉब्लेम आसता। तेंच आमी कंपेर करून गेलें जर 70 जाल्यार 70 थर्ड रँक जाता। 1832 लोकां भितर एक मनशाक क्रॉनीक किडनी डिजीज आहा। सालसेतीन गेल्यार 1732 एक मनशाक क्रॉनीक प्रॉब्लेम आहा। म्हळ्यार काणकोण इज अ बीग इशू, सादो इशू न्ही तो। आनी जें कितें आतां मंत्र्यान आत्तां लास्ट सांगलें बाब रेजिनाल्डाक की आमी नॅशनल पॉलिसी नॅशनल एजन्सीक घालून करता म्हणून, हें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें स्पिकर साहेब। आज म्हजे कडेन एक रिपोर्ट आहा which is done in 2010. That report says certain things that it's happening in Kankon because of some mycotoxins. They're saying mycotoxins are gatir jata and identified these avoidable mycotoxins so that these disorders are brought down. But speaker sir, I point out करunk सोदता की national health policy म्हणून जी आता आसा, जी BJP सरकारान इंट्रोड्यूस केल्ली, ती उलयता ऑफ एविडन्स बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, बेस्ड ऑन एविडन्स की बाबा हें अशें अशें जालां, देरफॉर वी हॅव टू डू दीस. सो जॅपॅन, इफ यू गो टू सी इंटरनॅशनली, जॅपॅन हॅड अ क्रॉनीक किडनी डिजीज इशू which was a crisis. Now Japan did not put up dialysis centers as a solution. Solution was identify why only Japanese had this issue. And they brought this down. I think you have to study this type of a model. Speaker sir, honorable member Vijay Sardesai यांचे सांगला 2010 चे तुवें उल्लेख केला, खंयचो रिपोर्ट तो म्हाका मातसो शेअर कर। आणि मेन म्हणजे कितें, इट इज अ स्टडी पब्लिश्ड इन द इंडियन जर्नल ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी। ना स्पीकर सर, हांव ते घेता। आणि प्लस मेन म्हणजे कितें, हांवें आतांच सांगला रेजिनाल्डाक, ऑनरेबल मेंबराक सांगला की वी वील कमिशन अनदर स्टडी and what he says is absolutely correct that we must find the cause, how to reduce it. But we have started dialysis center to ease the burden on the people from traveling at distances. पण ते बी करपाची गरज आहा। आणि दुसऱ्या सायडीन तेणी जे सांगला ते सारखे सजेशन दिल्ले आसा, ते सजेशन घेवन ते फास्ट ट्रॅकार एक एजन्सी नाजाल्यार खंय तरी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी कितलेय टायअप्स आसा बाकीच्या देशा कडेन आयजच्या दिसा, तेंचे कडेन आमी पळोवन आयज कोरियाचे कांय लोक येता आमकां मेळपाक, कोरियाचे लोक येता की नवें कितें टॅक्नॉलॉजी बेश्टे शेअर करपाक, आनी ते दिल्ली जेन्ना येता ते हांगा आमच्या राज्यान बी येतले आमकां सांगपाक। पूण त्याच बरोबर हे वेगवेगळे देश जे खंय तेंची प्रगती वेगळ्या तरेन जाल्ली आसा, आनी हे तुवें जे ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला, in order to reduce it, to go to the actual cause of the problem rather than only solution. I agree with it that I have not been proactive on that front. I have tried in the past, as you know, that when in 2000, in the first term of minister, when Mr. Digambar Kamath was the chief minister, that time also we wrote to government of India that we want to commission. There was a hue and cry as to why in Kankon itself these things happening. People were talking of mineral levels being high up in the water content, but the studies were inconclusive. So I will immediately commission it. I will talk to the Secretary Health, Government of India, and we will commission a study. Bureau Report, Gomantak TV.